सांखळे कुकुळवाडी वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचेर बिरेस्तारा राती हिट अँड रन अपघात जाल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण क्रेटा कार चलोवपी 17 वर्साच्या सांचल्यान सोऱ्याच्या नशेत चुकीच्या दिकेन वचून दुचाकी चालकाक नेटाचो धप्को दिवन घडणूक थळावेल्यान खुज्यो गाडिल्ल्यो। ह्या अपघातात कुडणे सांखळेच्या प्रणेश मळीक हाका दुखापत जाल्ली। अपघाता उपरांत रोखडेच थळाव्यांनी ह्या कारची फाट घेवन विठ्ठलापूर सांखळे हांगा आडयली आनी पुलिसांक कळीत केल्ले। उपरांत दिवचल पुलिशेन हिट अँड रन अपघाताचो गुन्यांव नोंद करून सुर्ला सत्तरीचो 17 वर्साचो कार चालक, ठाणे सत्तरीचो जयेश गावस, घोटेली केरी सत्तरीचो साहिल गावस आणि सुर्ला सत्तरीचो अतुल गांवकर ह्या चौगांक अटक केल्ली। सध्या तांकां जामिनाचेर सोडल्यात जाल्यार 17 वर्साच्या कार चालकाक मेर्शे अपना घरात धाडटले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। जाता पूण उलयना आमी आनी हांव बायल येताली आनी तो क्रॉस जो कोण गेलो आमचोच भुरगो कुडणेचो ताका उडयली। तो लागना जाल्यार आमकां ताणें आमी पडले ताच्या आड गाडी पळोवन नासूच जालें तें बरें वयल्यान बरी गोश्ट म्हणजे तो साल्वार जालो, कांय जावंक ना देवा ते। तर रावनासतना पळो म्हाका देंवयलें आनी इमिडियटली हांव चेस केली आनी फॉर्च्युनेटली बरोबर 2 जाण मेळ्ळे म्हाका। ते फाटल्यान आशिल्ले आनी हिस्ट्री ताची कितें अर्द वरां पयलीं खंय तो जवळ जवळ 4-5 जाणांक मागीर कळ्ळ्यो गोश्टी 4-5 जाणांक उडोवपाचो खंय। लास्टाक हांगा येवन जालें तें घडलें। पुलीस हांव गेलो पर्सनली स्टेशनार पळयत जाल्यार तांकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें। मातशें दुकानार कितें सामान घेवपाक गेलो न्हू तेन्ना म्हाका गाडयेचो मोठो आवाज येयलो म्हणून हांव मातसो धांवत गेलो। धांवत घेवन पळयत जाल्यार पळय गर्दी आसली आनी सगळे गाडी ब्लॉक जाता ताका मारले आनी तो भुरगो कोण तो गाडयेर पळो म्हणून जप्तून मागीर सायडीक एक गाडी आसली तांकां इन्स्टॉल भावाचें कितें जालें पळय जाल्यार म्हाका एक्सिडेंट जाला थोडी जाल्यार ना म्हणून एक्सिडेंट म्हाका पळो म्हाका आतां कशें काडचें म्हणजे खंयची गाडी ती काय म्हाजें विचारलें बरो शिक्षण तो मातसो राव आपूण गाडयेक मोबायल आसा तुजेर आपल्याक मेळटलें म्हणून आनी मातशी अर्जंट हें कर दाखय म्हाका तुमी म्हाका दाखयलो तेजे फुडें तुमकां इन्फॉर्म केलें अशें जाला ब्लॉक जाला ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।